First Thessalonians chapter 5 verse 24. जाणे तुमकां आपोणे दिला तो सदांच विश्वासी, तशें आसता हें तो करतलोच. First Thessalonians chapter 5 verse 17. कळनासतना मागा. Psalm chapter 130 verse 3 and 4. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शीत जाल्यार सुम्या कोण वाचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. First Peter chapter 3 verse 10. पवित्र पुस्तक म्हणटा, लांब बावक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यांनी आपणाची जीव वायट आतां दामून दरी जाय आनी आपल्या वंटांनी कापाट उसारी नये. Hebrew chapter 12 verse 14 to 15. सकटा लागीं समाधानान जियोंक आनी बगेवून जावंक सोदा, तवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतेल्यात. देवाची कृपा तुमचे मुदाक कोणास सुखाना जायशे सत्राय करा. तुमचे मदें विकाळ पाळ पालेनाशे आनी ताच्या विकासो वसो सगळे सभेन विस्तारनाशे जागृत रावा. Matthew chapter 13 verse 35. जेजू नेराच्या ओपारेचो अर्थ सांगता. तितल्यार लोकांक धरतस जेजूय आपल्या घरा गेलो, तवळ ताची शिस्त आशिशीन येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडून सांग म्हणून विसारी लागले. शेत म्हळ्यार हो संवसार, बरे बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलेलो दुस्मान देवसार, लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुंवतलेस देवदूत. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. प्रवोप चॅप्टर 16 वर्स 3. तुझे काम सरस्पराच्या अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफोळ जातल्यो. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सरस्पर आपल्या परचेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्याक तो सैताचो मुकुट दिता. Psalm chapter 94 verse 14. सरस्पर आपल्या परचेक सोडचो ना, आपल्या दायजाक तो सांडचो ना. Psalm chapter 86 verse 10. कित्याक तू एकलोच सुवरतो, विस्मिता तू करताय, तू एकलोच देव. Psalm chapter 80 verse 3. देवा आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखामळाचो पडझड आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली.